expert. अनुसूचित जमातीक विधानसभेत राजकीय आरक्षणाचो घटनेन दिल्लो अधिकार मेळोवपा खातीर उटान नेट धरला. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वेंचणूक आयोग, गोयचे खासदार सगळ्यांक निवेदन दिवन जाले उपरांत उटान आतां 14 जानेराक पणजे धरणे धरपाचें थारायलां. इवन आम्ही निवेदन राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे पर्यंत पावलेले आसा. हो जो घटनेचो आमचो जो अधिकार आसा तो मेळोवपा खातीर लोकशाही पद्दतीन जे जे आमचे मार्ग आसात ते आमी आपणायले कडेन आसात. आनी हेजोच एक भाग म्हणून आमी 14 जानेवारी पणजे हांगा धरणे कार्यक्रम करपाचो आसा. आमी अनेक विषय पेंडींग आसत, बार मागण्याचे अनेक अशे पेंडींग आसत, पण विधानसभेक राजकीय आरक्षण ह्या विशयाचेर गोयच्या आमचे प्रमुख समाज बांधव, जाती बांधव, ST बांधव हांकां आमी उलो मारतात की 14 तारखेचे ह्या सकाळचे 10 ते 4 कॅप्टन ऑफ कोर्ट ही जी जेटीच्या मुखार जे जागा आसा ते आमी धरणाचो कार्यक्रम वचपाचो आसा. आय लिगाचे नव्या सिजनात आयतारा स्पोर्टिंग क्लबा आड ईस्ट बंगाल मॅच नेहरू स्टेडियमार जातली. स्पोर्टिंग पंगडाची बऱ्यापैकी तयारी जाल्या आनी पेजाद कामगिरी करपाचो विश्वास कोच मॅथ्यू कॉस्ता आनी कॅप्टन ओडाफा ओकोलीन उक्तायला. शेनवारा सकाळी स्पोर्टिंग आड ईस्ट बंगाल मॅचीचे प्री मॅच प्रेस कॉन्फरन्स पणजे जाले. We are very much focused on it, and we are hoping to have a good start. Preparation has been going on well. 100% okay. I've come back early and enjoyed the pre-season. I think everything is going well, and we prepare for the first matches. It's not easy because the East Bengal is a better team, is a good team also, and we will give our best because first match is very important for all the 9 clubs in the league. Is there a lot of pressure on you to get goals because you are the only recognized striker? You are also injured. It's not more pressure. Nobody give me pressure. Just they motivate me to try to win the match tomorrow. That's all. Nobody give me pressure. And I prepare for the I-League, for the matches. Do you advocate a gap of some weeks between the ISL ending and I-League? Your question is very good, but what can I do? You have to play the I-League, and lots of players who came after ISL, they are injured. But other than we have lots of players, they are very good and they have lots of quality, and we can fight. Thank you. All the best. पणजे दर्या संगमाचेर शुक्रार सावन लोकोत्सव सुरू जालो. लोकोत्सवाक पयल्या दिसा मयेच्या फामाद माल्याची जात्रा हे पारंपारीक नृत्य जाले. भारताच्या हेर राज्यांतल्यानय वेगवेगळे पंगड लोकोत्सवात आपली कला सादर करतले. दर्या संगमार वेगवेगळ्या वस्तूंचे आनी खावपाचे जिन्साचे स्टॉल उबारल्यात. 17 जानेवारी मेरेन लोकोत्सव चलतलो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.